प्लीज या. आता आमच्या ऑफिस बेरान कोर कमिटी मेंबराची मिटींग जाली. तशी आमची एक 15 दिसांनी किंवा म्हयन्यान आसता आनी फुडले कार्यक्रम ठरोवपा खातीर म्हणजे पार्टी ऑर्गनायझेशनचे त्या हितूंतल्यान आमी सादारण प्रत्येक बुथाचेर पेज प्रमुख केल्या आनी पंचायत लेवलाचेर तेंची संमेलनां करतले. सादारण जानेवारी म्हयन्याक सुरू जातले. नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत पूर्ण शक्ती केंद्र आसा आमचे 4 बूथ 5 बूथ एक कडेन आसा. तेजे आमी कमिटीज आनी सगळे पेज प्रमुख तो पर्यंत ह्या म्हयन्याच्या शेवट पर्यंत पूर्ण जातले. आनी जानेवारी म्हयन्यात सादारण सेकंड आठवड्याक ही एक 15 दिसांच्या कालावधीन एक सादारण 200 ठिकाणी पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी लेवल प्रत्येक संमेलनाक कमीत कमी 300 ते 350 कार्यकर्त्यांचे संमेलन जातले. आनी अशी 200 कडेन संमेलन जातले कार्यकर्त्याचे. हे 15 दिसां भितर विविध नेते आसा ते वतले हें करपाक. आनी तो पर्यंत लोकसभेचे इलेक्शन डिक्लेअर जातले. आनी ह्या निमतान आमचे खासदार आसूं किंवा आमचे कार्यकर्ते प्रत्येक कार्यकर्त्याक पर्यंत पावतले. सर, इज दीस प्रिपरेशन अहेड फॉर लोकसभा इलेक्शनूच म्हणल्यार जाता? लोकसभा इलेक्शन आमी सादारण मे म्हयन्यात स्टार्ट केलेच न्ही. फाटल्या 13 मेक अध्यक्ष आयलो आमचो बूथ मेळावो घेतलो तेन्ना सुरू केल्ले. आनी तेजेच एक भाग म्हणून हो आसा. आमचे ऑर्गनायझेशन कामां चालू बैठकी चालू आसा. 26 तारखेक प्रत्येक मतदारसंघ लेवलाचेर 26 नोव्हेंबराक कॉन्स्टिट्युशन डे त्या दीस ते बरयल्ले त्या दीस तेजें आमी पुजन करतले प्रत्येक मतदारसंघ लेवलाचेर. म्हणजे आमच्या घटनेची जी प्रत आसा तेजी दवरून आमी पुजन करतले. सर, ओके सर, मायनिंगाच्या विशयाचेर कितें तुमी कोर कमिटीन विशय येयलो उलयले? मायनिंग आमी ऑर्गनायझेशनूच मॅटर कोर कमिटी किंवा पक्षाचें ऑर्गनायझेशन ते सरकाराचें किंवा खासदार म्हणून आमी आसा. हांव आसा श्रीपाद भगवान नरेंद्र सावय ते पळयतात. पूण मायनिंगाचो जो फ्रंट आहा पळय डिपेंडंट फ्रंट तो सगळ्यांक तुमकां मेळटा म्हणजे तुमच्या कोर ग्रुपाच्या मिटिंगेन वा ऑफिस बेराच्या मिटिंग विशयूच येना ते? ना येना विशय कोण काडीत ना विशय. ती ऑफिस बेरान ऑर्गनायझेशन संदर्भातूच हे करता. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या मायनिंग संदर्भात. आमचे केंद्रीय नेतृत्वा कडेन उलोवप चालू आसा. आनी कित्याक केल्यार आमकां कशें तरी यश मेळटलें. आमकां कोर्ट अमेंडमेंटाचे खंयच्यानी कित्याक जे कोर्ट इन्स्ट्रक्शन आहा त्या प्रमाणे आमी वतले. सर, मायनिंग स्टार्ट जातले काय फक्त डम बी घालप पाहिजे तितलेच कितें आसा तें करतले. आतां सगळे आमी पत्ते करिना. पूण आमकां आशा आसा गोंयचें मायनिंग कोणीच निराश जावची न्ही. गोंयचें मायनिंग बेगिनात बेगीन सुरू जावपाचो. सर, आनी एक विशय म्हणटा ते काल तुमी आनी तुमच्या आनी मागो पक्षाच्या भितर मिटींग जाली. कितें जालें? तुमचे इश्यूज रिजॉल्व जाल्या? कितें पिटिशन फाटीं घेवप आमी केन्नाच मागचेना. तेंच्यांनी फुडें वचचें. फक्त प्रेस जावच्या जे आमी मेळ्ळे तेजे बरोबर मिटींग जाली तेका स्पश्टपणान सांगलां कितें आसा तें आमकां सांगून करात. बेश्टेच विधिमंडळ गट वेगळो पार्टी वेगळी अशें करूं नाका. आमी कितें आसा तें आमी एकठांय बसून ठरयतात आनी सगळ्यांक घेवनूच आमकां फुडें वचपाचें आसा. आनी कितें आसा तेंच्यांनी प्रश्न मिटोवया म्हटलें. सुदीन येतकर पार्लमेंटरी बोर्डाचो तेजो हो आसता तेजे बरोबर बसतले आमी आनी कितें इश्यू आसा सॉल्व करतले. इश्यू कितें आहा तेंचे फुडें? कांय ना, बारीक बारीक हेच न्ही, गैरसमज जावपाक ना. पूण हे 20 ते 25 दिसांनी भितर इश्यूज कितें आसा मोगो पक्षाचे आनी गव्हर्मेंटाचे म्हटलेले आसा तेणी वूड बी रिजॉल्व. सो गव्हर्मेंटाचे कितें विशय आसा तेंचे आमी केंद्रीय नेतृत्वाक सांगलां आनी त्या हितूंतल्यान नेतृत्व योग्य तो निर्णय घेतले कितें करपाक जाय. केंद्रीय नेतृत्व घेतले ते 11 तारखेक फ्री जातले इलेक्शनाचे रिजल्ट जातले. एक 10-12 दीस आमकां थोडो होल्ड करचो पडटलो. टायम एंड अगेन दे हॅव बीन हॉपिंग ऑन दीस इश्यू. एडमिनिस्ट्रेशनाक प्रॉब्लेम म्हणून सीएम चेंज करा, आमचे हांकां सीएम दिया. ते कितें म्हटल्यार एडमिनिस्ट्रेशन सगळे मंत्री काम करतात. करेक्ट. सीएमा कडेन पोर्टफोलियो आहा थोडेशे तेय काम करतात. पूण आतां सद्या थोडे स्ट्रेस दिवपाक जायना म्हणून आमचो प्रयत्न आमी सांगला केंद्रीय नेतृत्वाक कितें पोर्टफोलियो दिवपाचें कितें. सो एटलिस्ट तुमकां दिसता की पोर्टफोलियोज पूण चेंज डिस्ट्रिब्यूट जावपाक जाय म्हणून तुमकां दिसता? केंद्रीय नेतृत्व नो, पण एज पार्टी प्रेसिडेंट बिकॉज द गव्हर्मेंट फंक्शनींग तुमकांय पळोवचें पडटा. दिसता तुमकां पोर्टफोलियो? पण सीएमान म्हटलां की आपल्या कडेन चड पोर्टफोलियो येता, थोडे लक्ष दिवपाक जाय. ते पोर्टफोलियो तेन्ना पर्यंत नेतृत्वा कडेन उलोवन त्या 11 तारखेक मोकळे जातले. आतां बाय 11th distribution of portfolio. Distribution उलोवन आफ्टर सीएमा कडेन उलोवन सेंट्रल लिडर्स.